केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुकेत महायुती सरकार घडोवपाच्या वाटेर 288 सुवातांमधल्या 232 सुवातांचेर आसा आघाडीचेर, जाल्यार झारखंडात इंडी गठबंधनाक मेळ्ळा भोवमत। गोयच्या भाजपा फाट्यान मनयले महाराष्ट्रात महायुतीक मेळिल्ले जैत। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायले खोस। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी नावेली आयोजित केल्ल्या सांस्कृतिक आनी खेळा महोत्सवाचे केलें उक्तावण। गोय वैजकी महाविद्यालय, गोय दंतचिकित्सा महाविद्यालय, भलायकी खाते आनी मडकय मुळावे भलायकी केंद्राच्या जोड पालवान मडकयत कांक्र दुयेंस तपासणी शिबीर केल्लें आयोजित। भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगती सुरू आशिल्ल्या पहिल्या कसलोपी क्रिकेट खेळात भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर घेतल्या 218 धांवड्यांची आघाडी। ऑस्ट्रेलियाचो पहिलो डाव 104 धांवड्यांचेर सोंपिल्लो। आनी आता खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रातल्या 288 विधानसभा मतदारसंघात मतमेजणीक आयज सकाळी 8 वरांसावन सुरुवात जाली। मतमेजणीची सुरुवात टपाली मतांच्या मतमेजणीपासून जाली। सध्या हातात आयिल्ल्या निकालाप्रमाण महाराष्ट्र राज्य विधानसभा वेंचणुकेत महायुती आघाडीचेर आशिल्ल्याचे दिसता। महायुतीतले मुखेल घटक पक्ष आता मेरेन 232 सुवातांचेर मुखार आसात। तातूंत भाजपा 133, शिवसेना 54 आनी राष्ट्रवादी 41 जाग्यांचेर फुडें आसात, तर महाविकास आघाडीतले मुखेल घटक 52 जाग्यांचेर फुडें आसात। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 21, काँग्रेस 17, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार 9 सुवातांचेर मुखार आसात। ह्या निकालाविशीं उलयतना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे हांणी सांगलें की राज्यांतल्यो लाडक्यो भयणी, भाव आनी शेतकारांनी व्हडा प्रमाणात मतदान करून महायुतीच्या कामाची पावती दिल्या, त्या खातीर आपूण सगळ्या मतदारांक परबी दिता अशें शिंदे हांणी फुडें सांगलें। तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। झारखंड विधानसभा वेंचणुकेच्या मतमेजणीक लेगीत आयज सकाळसावन सुरुवात जाली। राज्यातल्या सगळ्या 81 विधानसभा सुवातां खातीर शांतिकायेन मतमेजणी जावची ह्या खातीर वेंचणूक आयोगान चोख व्यवस्था केल्ली। सध्या हातात आयिल्ल्या निकालाप्रमाण झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाक 33, भारतीय जनता पक्षाक 22, काँग्रेस पक्षाक 16 तर आरजेडी 5 सुवातांचेर मुखार आसात। साखळे नावेलीत आयोजित केलेल्या 10 दिसांच्या सांस्कृतिक खेळा महोत्सवाचे उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज केलें। ह्या महोत्सवात क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, फुटबॉल, बॅडमिंटन, टग ऑफ वॉर आनी हेर सांस्कृतिक कार्यावळींच्यो सर्ती आयोजित केल्यात। साखळेच्या सगळ्या तरणाट्यांनी एकठांय येवन सुरू केल्ल्या ह्या खेळा आनी सांस्कृतिक महोत्सवाक लागून फिट इंडिया आनी स्किल इंडिया कार्यावळीक बळगें मेळटा। अशा तरेच्या आयोजनांतल्यान तरणाट्या पिळगेक आपली कुशळटाय आनी कला दाखोवपाची संद मेळटा अशें महोत्सवाच्या उक्तावणा उपरांत उलयतना मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। आसतले कोण तरी खेळात बरो आसतलो, कोण तरी कल्चरात बरो आसतलो, ज्यांच्यानी वेगवेगळ्या कडेन जे टायअप आसतलो तेचे एग्रीमेंट आसतले, बट एकदां समोर येवपाक शकना, बट ते समोर हाडपाचे, तांकां एप्रिशिएट करपाचे। म्हणजे साखळेंतलीच भुरगीं जीसीएच्या गोवा टिमीन खेळटा, साखळेंतलेच भुरगे जे आमच्या इंडियेंतल्या हॉलीबॉलाक खेळपा खातीर ब्राझीला सारकिल्या फॉरेन कंट्रीत वता, हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा। आमच्या रुमडावेलो एकटो भुरगो जो आसा हो आमकां फॉरेन म्हणजे इंडिया टिमीन त्यांनी हॉलीबॉलात रिप्रेझेंट केले, ही आमच्या खातीर अचिव्हमेंट आसा। अशे वेगवेगळे अचिव्हमेंट जे युवा भुरग्यांनी केला तांचेय फेलिसिटेशन जावप हे गरजेचे आसा। म्हणून
आम्ही सगळ्यांनी जर एकत्र येयले, आम्ही सगळ्यांनी जर आमची ताकद दाखवून दिली जाल्यार त्या खातीरच म्हटलें हांवें फिट इंडिया स्किल इंडिया हे दोन कन्सेप्ट हे सातत्यात सगळ्यां मदीं राबोवपा खातीर तुमच्या मधली ताकद, तुमच्या मधली शक्ती ही आम्ही दाखवून दिवया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी माफ करात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पणजे स्मार्ट सिटी, झाडांची जतनाय आणि गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाच्या जोड पालवान आयोजित केल्ल्या अर्बन ट्री मॅनेजमेंट कार्यशाळेत वांटो घेतलो। स्पेशल क्राफ्ट मोबायल ॲप्लिकेशनाचो शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार केलो। हे ॲप्लिकेशन गोंयांतल्या स्टार्टअपान तयार केलां। ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की ह्या कार्यशाळेंत झाडांची कशी जतनाय घेवची हाचे संबंधान माहिती दितले। हमने आज 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक कि ट्री केयर फाउंडेशन की तरफ से जो ट्री की केयर किस तरह से लेने का, उसका प्रूनिंग किस तरह करना चाहिए, वो कार्यक्रम हमने हमारे स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू ट्री केयर फाउंडेशन फ्रॉम द अरबिंदो इनकी तरफ से वर्कशॉप यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर और द स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटनी इनके लिए आयोजन किया था। और स्मार्ट सिटी मिशन ने अंडर द स्टार्टअप ऐप लॉन्च किया है कि 1000 प्लांट्स हमने जो नए ग्रो किए हैं इनके बारे में हमेशा के लिए अपडेट रहने के लिए इस तरह का ऐप लॉन्च किया। मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ स्मार्ट सिटी मिशन का। इस तरह का ऐप लॉन्चिंग और ट्री केयर फाउंडेशन साथ के टाइप पेंजिम में हमेशा के लिए ग्रीन और क्लीन सिटी बोल के जानी जाएगी। हमेशा के लिए यहाँ पे बाकी जगह से 2 डिग्री टेम्परेचर हमेशा कम रहता है। ग्रीन कैनल रोड यहाँ पे स्टार्ट करने का जो कंसेप्ट है, इसलिए भी स्मार्ट सिटी मिशन इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इफ्फीत वांटेकार जाल्ल्या देश विदेशातल्या प्रतिनिधीक गोंयच्या संस्कृतीची वळख जावची म्हणून अंदू गोंय मनरिजवण संस्था ते कला अकादमी मजगती खासा इफ्फी परेडीचे आयोजन केल्लें। सांजेच्या 6 वरांचेर गोंय मनरिजवण संस्थे सामकार इफ्फी परेडाक सुरवात जाल्ली। हातूंत शिगम्याच्या विंगड सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या सर्तकांक निमंत्रीत केल्लें। ह्या परेडीत वांटेकार जाल्ल्या पथकांनी फिल्मी स्टायल पद्दतीन रोमटामेळ सादर करून इफ्फी प्रतिनिधीक मंत्रमुग्ध केलें। इफ्फी परेडा खातीर दयानंद बांदोडकर मार्गावेली एक लेन सांजेच्या 4 वरां सावन बंद दवरिल्ल्यान पणजे शारांत येरादारीची कोंडी जाल्ली। येरादारी आनी बंदोबस्ता खातीर पुलीस तैनात केल्ले। गोंयचे नामनेचे कावी कलेचे उपासक सागर नाईक मुळे हांणी कावी कलेक संवसारीक पातळीचेर प्रसिद्धी मेळोवन दिली। अंदू 55व्या इफ्फी आयोजकांनी सागर हाच्या कावी कलेक बरी माची प्रदान केल्या। इफ्फीतल्यो दिसपट्ट्यो घडणुको पिकॉक ह्या दिसाळ्यांतल्या इफ्फी प्रतिनिधी खातीर उजवाडाक हाडटात। ताचे मुखपृष्ठ तयार करपाचें काम अंदू सागराक मेळ्ळां। सागरान आतां मेरेन गोंय आनी इफ्फी हाची सांगड घालून तयार केल्ल्यो 3 कलाकृती पिकॉकच्या पयल्या पानार प्रसिद्ध जाल्ल्यो आसून इफ्फी प्रतिनिधी कडल्यान सागराचें कौतुक जालें। बरें दिसता की हांव कावी आर्टाच्यान जावं मातयेच्यान हांव रिप्रेजेंट करपाक शकता आनी तेय बी नॅशनल लेवलाचेर। आनी बरीच चॅलेंजीसय मेळ्ळ्या म्हाका हितून की तेंच्यांनी म्हाका हें सांगलें की लोक तुका वळखता कावी आर्टाक लागून माती अमके स्टायलीक लागून, पूण तेज्योय तुमी डिफरंट टायप जावं तेज्यो वरायटी कशी तरेन दाखोवपाक शकता। ही एक चॅलेंज हांवें एक्सेप्ट केली। म्हाका बरें दिसता काम करपाक ह्या लेवलाचेर। पयलीं दिसा हांवें कित्याक म्हाका खूब आमची ट्रेडिशन आवडटा, कल्चर आवडटा गोंयचो आनी हो टायम आसा इफ्फीचें एक सेलिब्रेशन आसा, पूण तेजे बरोबर अख्खे गोंयाक जात्रेचें सेलिब्रेशन आसा। तितून न्यूज आसता, उजवाड आसता आनी देवाचें आमचे जय जयकार आसता। सो हांवें हो तो उजवाड दाखयला आनी 9वारीचे पल्लूचेर जे मोर आसता, खूब जाणांचे जे साडयांचे पल्लूचे मोर आसता ते मोर दाखयले हांगा। वेलकम थीम आशिल्ली आनी दिवस दाखयला हांगा। सो दिवजाचो हो उजवाड दाखयला। सो ह्या इफ्फीच्या निमतान अख्खी जगा कडेन पावपाक शकता। 55व्या इफ्फीच्या निमतान गोंय मनरिजवण संस्थेन आयोजीत केल्ल्या आकाश कंदील सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। सर्तकांनी उत्तम तरेन तयार केल्ले आकर्षक आकाश दिवे इफ्फीन हाडिल्ले। पारंपारीक आकाश दिव्या वांगडाच इफ्फीच्या लोगोतली मोराची कलाकृती करून हाडिल्ले आकाश दिवे प्रतिनिधींचे लक्ष ओडटाले। गोंय मनरिजवण संस्थेच्या प्रवेशद्वाराचेरच भायर आकाश दिवे मांडून दवरिल्ल्यान परिसर उजळून गेल्लो। इफ्फी प्रतिनिधींनी ह्या सुवातीचेर वचून कलाकारांच्या कलाकृतींची तुस्त केली। बांबू यूज केल्ले आसा, बांबू आनी हे सगळ्या जे मटेरियल आसा ते सगळे बांबू खोली आनी माती पासून केल्लो माती, म्हणजे आमी प्लास्टीक टिपा यूज करूंक ना ह्या खातीर। 6 म्हयने मला लागले साखळी फस्ट मेळ्ळ्या, पयले फस्ट मेळ्ळें
आनी अशी फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट पयल्या तिना भितर हांव फुल्ला प्रायजा भितर फर्स्ट सेकेंड थर्ड. म्हाका 12 वर्सां जाली ह्या कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करता. ते 12 वर्सां पयलीं हांव इतके काम जमनासलें म्हाका. हे आतां हांव जेन्ना कॉम्पिटिशनाक भोंवन म्हाजी सुदारणा जाल्या आनी ह्या लेवला मेरेन पावलो. गव्हर्मेंटान अशें आसा की हेज्याकूय मातशें बरें व्हडलें कॉम्पिटिशन दवरपाचें की आनीक कलाकार नवीन तयार जावचे अशें म्हणून आनी एडवर्टायजमेंटूय बरी जावपाक जाय सारकी ऑल गोवा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. महाराष्ट्राच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाच्या फुडारपणाखाला महायुतीक मेळिल्ल्या जैताची खोस गोंय भाजपा फाट्यानय मनयली. पणजेंतल्या भाजपा कार्यालया सामकार फुगोट्यो मारून आनी मिठाई वाटून जैत मनयलें. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार दाजी साळकार, आमदार संकल्प आमोणकार, जिल्हो पंचायत वांगडी सिद्धेश नायक आनी मुखेल कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार केल्ल्या उलोवपांत तानावडे हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांचें अभिनंदन केलें. खेरीज महाराष्ट्रांतल्या जैताक योगदान दिल्ले खातीर गोंयांतल्या भाजपा आमदार, मंत्री आनी कार्यकर्त्यांची लेगीत तुस्त केली. नरेंद्र मोदीजी ज्या तरेन ह्या देशात काम करतात, देशाचे विविध योजना जे असतात ते योजना फुडें व्हरपाचें काम करतात आनी ताका लागून गोंयच्या जनता आसत, महाराष्ट्रांतली जनता आसत, हरियाणाची जनता आसत, ह्या वेगवेगळ्या राज्यां भितर आज परत एकदा सगळ्यांक दिसून आयिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. आनी त्यामुळे आमचें नेतृत्व जें आसा, आमचे नरेंद्र मोदीजी आसत, आमचे पार्टीचे JP नड्डाजी आसत, आमचे अमित भाई शाहजी आसत आनी वेगवेगळे आमचे नेते जे असतात ते नेते आसत आनी खास करून महाराष्ट्रा भितर आमचे देवेंद्र फडणवीस, आमचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष बावनकुळेजी आनी बाकी सगळे जाण हांच्यांनी बरें काम केलें. महाराष्ट्रांतल्या जनतेन तांचेर विश्वास दवरलो आनी खास करून हे सगळें करता आसतना आघाडी म्हणून आमची शिवसेना आसत, एकनाथ शिंदेजी आसत, अजित पवारजी दादा आसत आनी RPI आसत, ह्या सगळ्यांचे एक अलायन्स म्हणून जे युती करून फुडें हो जो प्रचार केलो, त्या प्रचाराक बऱ्या तरेची साथ महाराष्ट्रांतल्या जनतेन दिली, विश्वास दाखयलो. इतले मजगती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी महाराष्ट्राच्या जैताबद्दल खोशी परगटायल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालय, गोंय दंतचिकित्सा महाविद्यालय, भलायकी खातें आनी मडकय मुळावे भलायकी केंद्राच्या जोड पालवान मडकय कांक्र दुयेंस तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या घोळट्या कांक्र तपासणी वाहनाचेर ही तपासणी जाली. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या वखदा खात्याचे मुखेली डॉ. जगदीश काकोडकार, भौशीक भलायकी खात्याची मुखेली डॉ. अनिता केंकरे आनी डॉ. गीता देशमुख, डॉ. उत्कर्ष बेतोडकार आनी जिल्हा पंचायत वांगडी दामोदर नायक, कुंडय पंचायतीचे सरपंच सर्वेश गावडे हाजीर आशिल्ले.
2018 वर्सा पयलीं कांक्र दुयेंसाचेर उपचार करपा खातीर दुयेंतीक गोंया भायर केएलई वा मुंबयच्या टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलांत वचचें पडटालें, पूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्ल्या यत्नाक लागून गोंय वैजकी महाविद्यालयांत आतां कांक्र दुयेंसाचेर उपचार करप शक्य जालां अशें मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी तपासणी शिबिरांत उलयतना सांगलें. प्रत्येक जाण हिरीन तातूंत मुद्दाम गोवा मेडिकल कॉलेजींत वचून तो ट्रिटमेंट जाता तो घेवपाक लागले आनी 2018 नंतर सबंद गोवा मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज आणि इतर जे आमचे हेल्थ डिपार्टमेंटचे जे आसा ते अपग्रेडेशन जाल्या नंतर प्रत्येक सोयी तालुका वायज त्या गांवांत पावले आनी हाजेर श्रेय हांव आमचे जे हेल्थ मिनिस्टर आसा ते बाब विश्वजीत राणे आनी त्याच बरोबर फायनान्स मिनिस्टर आसा ते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक दिला. कांक्र सारख्या दुयेंसाचेर फुकट उपचार दिवपी गोंय हें एकमेव राज्य आसूं येता. ह्या फुकट मेळपी सेवेंतल्यान दुयेंतींनी आपली भलायकी सुदारची अशें शिबिराची म्हायती दितना डॉ जगदीश काकोडकर हांणी सांगलें. आमच्या कॅम्पाक आमी फक्त निदान करतात, आमी चॅकअप करतात, रिपोर्ट करतात. रिपोर्ट 15 दिसां भितर हेल्थ सेंटराचेर मेडिकलांतल्यान नाल्यार हेल्थांतल्यान पावयतात आनी तांचो योग्य रितीन फॉलोअप करतात. सपोजींग कोणाक कॅन्सर मेळ्ळो जाल्यार ताका बद्द मेडिकल कॉलेजीन यो म्हूण एडवायज करतात. सपोजींग प्री कॅन्सराची सुरवात जर सापडली जाल्यार हेल्थाच्या साऊथ गोवा नाल्यार नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आपयतात. पण प्रमुख म्हणजे गोंयच्या सरकारान ही सेवा कंप्लिटली फ्री दवरलेली आसा. पयल्याच पावंडेचेर फर्स्ट टायम परहॅप्स इन इंडिया 8 वेगळे कॅन्सराचे निदान, रिपोर्टिंग, ट्रीटमेंट, आउटकम right till surgery, chemotherapy, radiation, everything is offered by our health department of the government of Goa free of cost. कॅश फॉर जॉब विरोधात काँग्रेस पक्षान आयज पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर निदर्शनां करून भाजपा सरकाराचो निशेध केलो. तांणी दोशी आमदार मंत्र्यांच्या राजिनाम्याची मागणी करून ह्या प्रकरणाची आदले निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं चवकशेची मागणी केली. काँग्रेसच्या युवा काँग्रेस, महिला काँग्रेस, NSUI, सेवा दल ह्या विभागा वतीन ही निदर्शनां केली. ह्या वेळार दक्षिण गोंयचे खासदार विरिएतो फेर्नांडीस, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, बिना नायक हांचे सयत हेर काँग्रेसचे कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. जेन्ना हे काँग्रेस कार्यकर्ते मैदाना भायर बसपाक सरले तेन्ना पुलिसांनी 26 कार्यकर्त्यांक ताब्यात घेतले. सगळ्यांक खबर आसा कितें चल्लां गोंयान पळय तें. हें आतांच सांगू ना. जेन्ना भ्रष्टाचार जुमला पार्टी पावरान आयल्या हे तेन्नाच्यान चलता. सद्या प्रूफ आयिल्ली आसा आनी प्रूफ येतकूचय जेन्ना आमी सांगुल्ले देर हॅज टू बी अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी, एक रिटायर्ड जज ऑफ हायकोर्टाक बसोवपाक जाय म्हूण लोकांक कॉन्फिडन्स येतलें. येस, गव्हर्नमेंट मीन्स बिझनेस म्हळ्यार हो सरकारूच बिझनेस चाललो आसा. गव्हर्नमेंट डजंट मीन बिझनेस, दे वॉन्ट टू डू बिझनेस. हे सगळे जॉब पळय आसा, सगळे नोकऱ्यो विकल्या पळय, दे लूक एट इट एज बिझनेस. आमी सदां म्हणटा एक देश तर बरो स्ट्रॉंग आसतलो जाल्यार ताचें फावंडेशन तर घालपाक जाय. जाल्यार यूथ पळय आसा आमचे तांकां बरें शिकप दिवपाक जाय आनी तांकां बरी नोकरी दिवपाक जाय. दॅट इज द टायम द कंट्री विल बिकम अ पॉवर. विकसित भारत ह्या विशयाचेर यंग लिडर्स डायलॉग ह्या कार्यावळीचें आयोजन 11 आनी 12 जानेवारी 2025 ह्या दिसा नवी दिल्लीत केलां. ह्या कार्यावळींत गोंयचे तरणाटे वांटेकार जावचे म्हूण राज्य पातळीचेर विकसित भारत ह्या विशयाचेर ऑनलायन प्रश्नमंजुषा सर्त आनी उपरांत विकसित भारत ह्या विशयाचेर ब्लॉग बरोवपाची सर्त आयोजीत केल्या. राज्य पावंड्याचेर वेचून आयिल्ल्यांक राष्ट्रीय पावंड्यार दिल्लीत जावपी युवा महोत्सवात वांटो घेवपाची संद मेळटली आनी ह्या वेळार राष्ट्रीय पावंड्यार वेचून आयिल्ल्या सर्तकां कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद साधतले अशी माहिती भारतीय खेळा प्राधिकरणाचे अधिकारी कालिदास घाटवळ हांणी दिली. 12 जानेवारी 2025 हे दिल्लीत जे यूथ फेस्टिवल जाता त्या यूथ फेस्टिवलाच्या आदल्या दिसा म्हणजे 11 आनी 12 असे 2 दीस
नॅशनल चॅम्पियनशीप जातली ह्या हातूंतली. त्यामुळे प्रत्येक गोंयच्या युवकांक नॅशनलाक वचपाची एक संदी मेळटली. ह्या सगळ्या हाचो एक म्हत्वाचो विशय म्हणजे जे नॅशनल सिलेक्शनाक वतले तांकां भारताचे मानाधीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे कडेन प्रत्यक्ष वार्तालाप करपाचो संदी मेळटली. म्हणजे निमाणें जे कॉम्पिटिशन आसतलें, फायनल जे कॉम्पिटिशन आसतलें, त्या कॉम्पिटिशनाक दिल्ली देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी थंय उपस्थित रावतले आनी देशाच्या विकासाच्या संदर्भात भारतातलो तरणाटो कितें विचार करता, तो कितें मतां मांडटा ही ते स्वता आयकतले. पण महत्वाचे म्हणजे जे सिलेक्ट जातले, ज्या फायनल राउंडाक वयतले ह्या विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग ह्या कार्यक्रमात, तांकां दिल्ली मेरेन वचून पंतप्रधाना कडेन प्रत्यक्ष मेळून प्रत्यक्ष एक उलोवपाची संदी मेळटली. गोंय राज्याचे पुलीस महासंचालक श्री आलोक कुमार हांणी आयज इफ्फीक भेट दिवन आयनॉक्सांत म्हायती पटपयलो. उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी सांगलें की गोंय राज्यान इफ्फीचें आयोजन केलां तें पळोवन खोस जाली. मेड डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को बैलेंस करके दिखाया. और जो बाकी अरेंजमेंट्स यहाँ पे बहुत अच्छा है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स. एक्चुअली इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं वो जो आर्ट है, आर्ट की वजह देखिए लाइफ नहीं हो सकती और सोसाइटी को बैलेंस रखने में आर्ट बहुत मदद करता है. जो अलग अलग कलाएँ हैं, चाहे संगीत हो, नृत्य हो, और फिल्म तो एक कंप्लीट आर्ट है क्योंकि उसमें सारी विधाएँ और सारे फॉर्म्स आर्ट के उसमें रिप्रेजेंटेड होते हैं. तो उस हिसाब से, और वैसे भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल इफ्फी है, तो बहुत और अच्छा है कि गोवा में हो रहा है. तो सब लोग पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आए हैं और देख रहे हैं और मूवीज को एंजॉय कर रहे हैं. प्रसार भारतीचे सीईओ गौरव द्विवेदी हांणी सांगलें की इफ्फीत दर वर्सा फिल्म प्रदर्शनात वाड जायत आसा. खेरीज दर वर्सा व्हडा प्रमाणात प्रतिनिधी इफ्फीक भेट दितात. काल प्रसार भारतीन OTT ॲप वेव्साचो शुभारंभ केलो अशें द्विवेदी हांणी सांगलें. मंत्रालय के द्वारा चूँकि और NFDC के द्वारा पूरा ये फेस्टिवल किया जाता है, तो इसमें आने वाली फिल्मों की संख्या, इसमें आने वाले गेस्ट की संख्या, स्क्रीनिंग्स की संख्या, ये सब बढ़ती जा रही हैं. जो हमारे इसकी एसोसिएटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें टेक पेविलियन हुआ, फिल्म बाजार हुआ, मास्टर क्लासेस हुई, इन सब का भी स्वरूप पिछले कई वर्षों की तुलना में और बड़ा हुआ. और इस बार प्रसार भारती जो पहले इसमें केवल एक ब्रॉडकास्टर के तौर पे सम्मिलित होता था, अब प्रसार भारती का इसके अंदर में एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी इस साल से हम लोगों ने सुनिश्चित किया है. हमारी वेव्स की जो OTT ऐप है वो कल शाम को इसके ओपनिंग सेरेमनी के दौरान इसमें लॉन्च किया गया. और अब हमारे OTT पर आने वाले कुछ प्रमुख प्रोग्राम्स हैं जिनके हमने स्क्रीनिंग्स भी यहाँ पर इसी कार्यक्रम के दौरान अभी अगले 2-3 दिन के अंदर में ऑर्गेनाइज कराएंगे. मुरगांवच्या FSIच्या विभागान संवसारीक नुस्तेमारी दिसाच्या निमतान दर्यांतल्या नुस्तेमारीचे प्रदर्शन घडोवन हाडिल्लें. मुरगांवच्या हेडलँड सडा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 आणि मुरगांव हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. उपरांत शिक्षकां सयत विद्यार्थ्यांनी मुरगांव बंदराचेर आशिल्ल्या MFV सागरिका आणि MFV एलोफिन ह्या विभागीय जहाजांक भेट दिली आणि दर्या सुरक्षेची उपकरणां, नुस्तेमारी आणि हेर संबंधित कामांविशीं विद्यार्थ्यांनी म्हायती करून घेतली. गोंयच्या थळाव्या नुस्तेकारांक फायदो जावचो म्हण नुस्तें मारप्यांची बसका ह्या वेळार घडोवन हाडली. ह्या कार्यावळीत मुरगांव FSIचे विभागीय संचालक S. रामचंद्रन, मुरगांव FSIचे शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप आणि डॉ. नशद हांणी वांटो घेतिल्ल्यान दर्यांतल्या नुस्तेमारी संशोधनाविशीं, दर्यांतल्या कोयराविशीं आनी निर्माण जावपी भिरांकूळ परिस्थितीविशीं तांकां तांणी म्हायती करून दिली. इफ्फीत आयनॉक्सांत वेगवेगळ्या सिनेमांचें प्रदर्शन जाता. त्याच वेळार ह्या सुवातीचेर पारंपारीक नाचांचें आयोजन केलां. आयज तमिळनाडूच्या न्यायहंडी हे पारंपारीक संगीत नाचाचें आयोजन केल्लें. हो पारंपारीक नाच पळोवन इफ्फी प्रतिनिधीक खोस जाली.
आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. आता थेट वचूया खेळा मळार. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांचे मजगती 5 कस लावपी क्रिकेट खेळांतली पहिली मॅच काल ऑस्ट्रेलियाच्या पर्थ मैदानाचेर सुरू जाली. भारतान काल पहिल्या दिसा सगळे गडे वगडावन 150 धांवड्यो काडिल्ल्यो. कालच्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना ऑस्ट्रेलियन पंगडान 7 गडे वगडावन 67 धांवड्यो काडिल्ल्यो. आयज ऑस्ट्रेलियाचो पयलो डाव 104 धांवड्यांचेर सोंपलो. निमाणी खबर हातान आयली तेन्ना भारतीय पंगडान आपल्या दुसऱ्या डावांत 172 धांवड्यो काडिल्ल्यो. दुसऱ्या डावांत भारतान आता खेळटना ऑस्ट्रेलियाचेर 218 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या, जातून यशस्वी जयस्वाल 90 धांवड्यांचेर आणि के.एल. राहुल 62 धांवड्यांचेर नाबाद आसात. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें तापमान 21.7 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुकेत महायुती सरकार घडोवपाच्या वाटेर 288 सुवातांमदल्या 232 सुवातांचेर आसा आघाडीचेर, जाल्यार झारखंडात इंडी गठबंधनाक मेळ्ळें भोवमत. गोयच्या भाजप फाट्यान मनयले महाराष्ट्रात महायुतीक मेळिल्ले जैत. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायली खोस. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नावेली सांखळे आयोजित केल्ल्या संस्कृतीक आनी खेळा महोत्सवाचें केलें उक्तावण. गोय वैजकी महाविद्यालय, गोय दंतचिकित्सा महाविद्यालय, भलायकी खाते आणि मडकय मुळावे भलायकी केंद्राच्या जोड पालवान मडकयत कांक्र दुयेस्त तपासणी शिबीर केल्ले आयोजित. आणि भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मजगती सुरू आशिल्ल्या पहिल्या कस लावपी क्रिकेट खेळात भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर घेतल्या 218 धांवड्यांची आघाडी. ऑस्ट्रेलियाचो पहिलो डाव 104 धांवड्यांचेर सोंपिल्लो. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.